मगाच्या बाबा बुडीनो तुम्ही जाणा जेन्ना कोविड-19 संवसार पसरले सगळी विरगोवच्यो बंद आसलेत तेन्ना सगळे अधिकाऱ्यांनी पॅरिस्टांनी ऑनलायन मी सुरू केले आनी आमी आमचे भाव भयण आमच्या घरांनी बसून योग वेळार आमी मिसात आमी वांटो घेताले पूण आमकां कोमुन्यो घेवंक परवानगी नासली ते इगोर्ज बंद आसलेत पूण जेन्ना ही कोवीड केस उणें जावंक लागल्यो तेन्ना आमी परतून इगोर्ज उगडल्यो पूण सगळ्या लोकांक आमी घेयनासलेत थोड्या लोकांक भितर घेतालेत अंत दवरतालेत एखादो बाका 3 आसा ते एकूच बसताले पास्कांचे फेस्त लागीं पावलेले आनी जायते विरगोवचेंत जाणटे आसलेत तांकां मिसाक इगोर्ज येवंक परवानगी नासली ते जाणटे म्हूण पूण तांकां कोमुन्यो घेवपाची खुशी आसली तर तेणी पाद्रीक फोन करून सांगलें फादर आमकां मिसाक इगोर्ज येवंक आमकां परवानगी ना आमी घरा बसून मिस आयकतलो पूण आमकां कोमुन्यो जाय फेस्त लागीं पावलां तेन्ना पाद्रीकार चिंतूंक लागता हे जाणट्यांक हेंची आशा कशी हांव एक भाशेन सोपोवन करतलो तर चिंता जर आमी तेंच्या घरांनी गेल्यार म्हाका कोवीड जायत तांकांय कोवीड जायत आमी सगळे मरत चिंता मागणी करता आनी म्हणटा हांव देवाचेर विस्वास धरून एकेल्या घरा वचोन ते कोमुन्यो दितलो तेन्ना पाद्रीकार सगळें फोन करून सांगता उमक्या वेळात हांव तुमच्या घरांनी येतलो कोमुन्यो घेवन आनी तुमी बाबात्तान ते कोमुन्यो घेयात तेन्ना अशें घडलें लोक खुशाल जालो हाची वाचवां आमी आयकल्यांत म्हाका दोनूच उतरां आमच्या कानार पडटात भियेनाकात म्हणजे विस्वास दवरात तुमी पाटलाव जायात पूण भियेनाकात आमी आयकलां पयलें वाचपाक जर्माची खबर तुमी जाणा की जेन्ना इस्रायल पोर्जा इजिप्ट आसली कोयदे तेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो तांची पातकां भोगोस म्हणून तेन्ना मोजसांक व्हडली व्हडली मिलायकी करून तें पोत्तून तें घरा हाडलेलेत घरा हाडटकच थोडे म्हयने थोडे वर्सां ते बरे भशेन रावले देवाक विस्वास धरून रावले पण जेन्ना ते भोंवती आसले ओन बाबा ते त्या पासून ताका भेट जाली तेन्ना ते ती वळख करून तांच्या पोरणे देवाची ते पुजा करूंक लागले हे वेळार सोरेस्पोर जर्मा विचून काडटा प्रवादी तोंडाट आसलो भियेतालो इतलो हुशार नासलो सोरेस म्हणटा तूं भियेनाका म्हजो आत्मो तुमचें आसतलो वस म्हजो उतर परकोट कर जेन्ना वता आनी सांगता तुमची जिवीत भरलात तुमी वायट रस्ते आसात ही उतरां आयकून ताचे इश्ट सगळे जे वायट रस्ते चलताले ताका जीव मारून सोदताले पूण जेरेमिया भियेना कित्याक ताचो भावार्थ आसलो देवाचेर शुभतमना आयकलां जेजू म्हणटा भियेनाकात ही उतरां जायत फावट आमी आयकलां हाचेच शुभतान जेजून एक ल्हान भाशण सुरू केल्लें म्हणटा माउंट सर्मन ऑन द माउंट आनी त्या सर्मोनाक एक मिशन डिस्कोर्स आसलेलो आमी आयकलां गेले आयताराक जेजू आपले मिसां फुडें व्हरूंक 12 मनशांक विजून काडटात तुमी आपोस्टल म्हणटा धर्मदूत सांगतात नोकऱ्यांनी वचात म्हजे उतर परगोडात आनी ताका मिलाकी करूंक पुर्वी दिता आनी आमी आज आयकलां वचात भियेनाकात खूब पिडा पेड सोंसतलेत पूण भियेनाकात हांव तुमचे मदीं आसतलो म्हणजे विश्वास दवरात आमी जाणा ह्या शिश्यांक तेन्ना जेजू परत गेलो आपल्या घरान खूब पिडा पेड सोडूंक पडले पयले सुवातेर आमी जाणा की पयले 4 शेकड्यां रोमी सरकारांत हे नवें धोरण जेजून सुरू केल्लें तें स्विकारूंक ना
पूण जायते लोक रोख साक्षी जाले. मागीर जेन्ना हे सगळे शीस सोंस पसरले आनी नवें दोन परगडूंक लागले तें खूब पिडापीत सोंसूंक पडलें. पूण ते भियेन आसले कित्याक तांचे बद्दल आसलो जेजू क्रिस्त आनी आत्मा. भियेन आसतना तांणी पुरूंक लागले. आनी जर आमी सहस्राची ते नदर मारली आमची बेरगोदीशी एक शेकड्याक जे मिस्टर आसलेत जे तेन्ना गांवांनी गेले आनी उतर परगडूंक लागले दुस्मानांनी वन बातांनी जायतो तांकां त्रास दिलो. जेन्ना आमचे जे NGO आहात ते स्वता पासून झगडटात तांकां कांय जात पिडापीत सोंसूंक पडटा. पूण जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमचे मदें आसा, हें तुमकां सोंसूंक पडटलें. भाग्यवंत पापसा लिओ ह्याच वर्साक जेन्ना 9 तारखेर जेन्ना संवसार सगळे डिप्लोमाट रोमाशार आयले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, The persecution of Christians remains one of the human rights crises today, affecting 380 million worldwide. They suffer high or extreme levels of discrimination, violence of oppression because of their faith. खरें सोत आसा. जेन्ना आमी आमचो भावात त्या प्रमाणे आमी जिवीत सारतात तेन्ना आमकां सगल्यांक पिडापीत सोंसूंक पडटा. कित्याक आमी खरे क्रिस्तांव. जेन्ना आमी आमचो उजवाड भितरलो दुसऱ्यांक दाखयता जे कालोखंड आसात ते उजवाड घेवन तयार नासतात. बाबडनो आमी जाणाव तुमी जाणाव जेन्ना आमी आमच्या धर्मा प्रमाणे आमचे जिवीत सारतात जे दुस्मान तांची तत्वां आमचे मदें येतात आनी आमकां पयस व्हरूंक सोदतात. जेजू म्हणटा म्हजे बाबा दोर आनी फुडें पावल मार आनी मोजो फाटल्या दावजार. ही कृपा देवान आमकां दिवंक आज हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.